अं, सांगेम पळयता सांगे कॉन्स्टिट्युन्सी सांगे म्युनिसिपल एरियांनी जे आसा सांगे बस स्टँड ज्या जाग्यार मोस्टली मार्केट आसा आनी तुमी पळयता जाल्यार 100% हांगा बंद लॉकडावन पाळिल्लो आसा आयज सांगे एज कम्पेर्ड टू कुडचेरे लोकांनी सगळी ग्लोसरी धरून मोस्टली सगळी बंद दवरल्या. ओन्ली फार्मासीज ज्यो आसात ते कांय जागांनी चालू आसा. लोकांनी हो स्ट्रॉंग लॉकडावन हांगा दवरलेलो आसा. लॉकडावन आसा सांगे भागांक ज्या जाग्यार पयलो टोटल मार्केट म्हणल्यार सांगपा तर म्हणू शकता 100% बंद आसा. फक्त ऑफिस डेप्युटी कलेक्टर सांग्यार आतां मोस्टली 100% बंद जाला दवरला आसा अशें दिसता. लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला. तुमकां कशें दिसता हे लॉकडावन हे खरें म्हणल्यार योग्य अशें तरी 2-3 दीस उरले जाल्यार तेजें पोजिशन कशें म्हणटा तें पळोवपाचें. कारण आज परिस्थिती तशी ना, भयंकर डेंजर परिस्थिती आहा आनी इल्ली वाडत गेला. सगळ्यांनी आपापल्याली रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून हे करपाचें, आपापल्यान समजून घेवपाचें आनी बरेपणान दवरपाचें. गव्हर्मेंटार रावन कांयच फायदो ना. गव्हर्मेंट हेजेर कांयच डिसिजन घेना चड, फक्त आपल्याला पळयता. कळ्ळें तुका? त्या खरें म्हणशाले एक्चुअली आपल्यान तूं म्हणटा जबाबदारी घेवन बंद करपाचें. बरें प्रतिसाद मेळ्ळा लोकांना. बरोबर. ते ग्रोसरी सुद्दां शॉप बंद दवरल्या. एक बरी दृश्टी, कित्याक जे प्रमाणे केसीस वाडल्या आनी जे आमचे दिसान दीस 30 ते 35 लोकां जे आमचे मतींतलेच मनीस मरण पावता म्हणटरी हेजेर एक बरी गोश्ट. आनी अशें 3 दीस तुमकां कशें दिसता? आनी 3 दीस अशेंच हे आमी 3 दीस दवरतले. हांव व्यापारी आनी 3 दीस दवरतले. शुवर आयतार सुद्दां सोमारा मागीर हें पळय तेजी पोजिशन मागीर गव्हर्मेंटाचें पळोवपाचें आनी मागीर फुडलें पळोवपाचें. तुमचो कसलो शॉप आसा? आमच्या हॉटेलां वीथ आमी पेंडल घालतात मातसो हें. ओके. म्हणटरी सगळ्यांनी आपल्या खुशीन हें बंद दवरलेलें आसा. आमी मिटींग घेवन आमीच केलें ठरयलें सगळें बंद करपाचें. तुमचें नांव कितें? गणराज डांगी. ओके. आतां तुमी पळयलां व्यापारी जेणी सांगलां सगळें खुशीन लॉकडावन दवरलेलो आसा. तुमी हांगचे स्थानीक न्हू? हय सांगेचो. आतां तुमकां कशें दिसता लॉकडावन दवरलो? हें गरजेचें आसलें. कळ्ळें तुका? ही गरज आसली. कित्याक आमच्या सांग्यार वाडला आतां, जायतें वाडलां. तें वाडपा नाका आसलें. जाता तितलें आमी सेफ जावपा जाय. जाता तितलें जण एकल्यान. आतां हांव कितें जालां, पेपराक लागून बाजरा येयला. हांव डेली पेपर मुगेलो येवपाचो वेळ करून येयला. कित्याक गर्दी आसत म्हण हांव वेळ करून येयला. कित्याक हांव जाता तितलो हांव सेफ रावता. मास्क घालता. घराको वचून मुगे सगळें हाडटा. आतां गेलो म्हणटकीर कपडे लेगून काडून भायर दवरतलो. सगळें निवळ जावन हांव भितर वयता. आनी जण एकल्यान ते भाशेन काळजी घेवपा जाय. गर्दी करपा जायना. जाण एकल्यान थोडे म्हणटा मास्क कितें घालपा. हांव कोण मास्क बाजारांत कोण येता तेन्ना मास्क तेका देंवलो आसल्यार जाणट्या चड करून हांव ताका सांगता बाबा मातशें नाका वयर काड म्हण हांव एडवायस करता. आनी जाता तितलें एडवायस करपाचें काम हांवें केलां. कळ्ळें तुका? म्हणल्यार आयज सांगेकारांनी एक बरें डिसिजन घेतलें. चड आनी चड हें गरजेचें आसलें. 100% लॉकडावन दिसता. लॉकडावन जालां आनी बरें दिसता. कळ्ळें? 1-2 दीस आमकां कोणा दुकानकारांक हेंकां तेंकां त्रास जातले. पूण फुडाराक हें दुयेंस जायन कोवीड जायन लोकांक त्रास जाता तें बरें न्हू. हें लॉकडावन करून मातशें तें ती चेन चेन मोडटा ती बरी.
बरें तुमचें नांव कितें? जुस्तीन फेर्नांडीस, हांव तियात्रीस, ओके. तियात्रांनी काम करता. हे बघ. तुम्ही तुमी पळयताले आज सांगे जे मुन्सिपल आसा जे मार्केट आसा ते टोटली लोकांक बंद दवरले आसा आनी हेजें कारण म्हणजे लोकांक सगळ्यांक आतां आपली जबाबदारी खबर आसा. जे सिच्युएशन जालां तें सगळें आमकांच माल म्हणटरी एक गोश्टीचेर खंय तरी आमचो ताबो हाती भायर गेल्या आनी ह्यो गोश्टी करपा पडल्या गोंयकारपणा खातीर. कृष्णानंद पेडणेकर.